दुसऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ऑक्टोबर म्हयन्यात सुरू जातल्यो, 2 पयले येतल्यो. तेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसा, तेजी EC मेळून सुरू जाल्या. दुसऱ्या टप्प्यान जी आमी ऑक्शन केल्ली तेजी पब्लीक हियरींग ही सप्टेंबर एंडिंगाक आसा. 2-3 जाणांची JSW आनी वेदांताच्या पब्लीक हियरींग जातले आनी तांची मायन जी आहा पळय न्ही ती डिसेंबर पर्यंत जावपाक जाय असो म्हाजो अंदाज आहा. तिसऱ्या टप्प्यात केले ते ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात आसा. इट वील टेक टायम अनदर 3 to 4 months. ऑक्शन मटेरियलात ते जे उरलेले सुप्रीम कोर्टांतल्यान परत गायडलायन घेवन आमी 30th ऑप्शन्स करता. ताजो ऑलरेडी फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर तेजें ऑप्शन जातलें. ऑलरेडी फायल हांवें सायनूय केली आनी ते जे आसा पळय न्ही हे ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्यान ऑप्शन केल्लें मटेरियल ट्रान्सपोर्ट जावपाक करपा खातीर कांयच हरकत ना, ते जातले. डंप ऑप्शन्सची पॉलिसी रेडी केले तेज्या प्रमाणे डंप ऑप्शन जे आहा पयल्या फेजींतले सप्टेंबर एंडिंग पर्यंत डंप ऑप्शन प्रोसेस करपाक सुरवात करतले. इवन दो जे आमी डंप्स जे चौगुले खातीर पयलो जो डंप दिलो अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी तांकां आमी पयलो डंप दिला. आनीक बाकीचे कोण जर एलिजिबल जाता आसत जाल्यार तांकांय दितले. म्हणजे दीस इज अ 4th थिंग एक्चुअली. बट बेगिनात बेगीन मायनींग फूल फ्लेज जावचें हाज्या खातीर पूर्णता एज अ मायन्स मिनिस्टर म्हाजो प्रयत्न आसा.